प्रितीच्या भावान भयणो, एक दीस एक मनीस तो आपणाकूच म्हणूंक लागलो, आपूण कितेंच करूंक तयार आसा. आपणाक ते नंबर मेळ्ळे जाल्यार, लॉटरीचे नंबर मेळ्ळे जाल्यार, पयलेच कळ्ळे जाल्यार, ते नंबर येवचेच पयलीं आपणाक कळ्ळे जाल्यार आपूण देंवचाराचें काम लेगून करूंक तयार आसा, अशें तो चिंतूंक लागलो. आनी ती ताची आशा आसली. आनी एक दीस अशेंच घडटा, एक मनीस येता, विचित्रच मनीस येता आनी ताका फुडाराचें एक न्यूज पेपर हाडून दिता, जंय ताका खंयच्या दिसाक ते नंबर येवचे आसले ते पेपरार ते नंबर ताका पळोवंक मेळटात. आनी तो म्हणटा, हे नंबर घेवन आपूण आतां खुशाल जातलो, एक गिरेस्त मनीस जातलो. आनी हे जी लॉटरी जिखल्या उपरांत आपूण कितें करतलो तें सगळें तो चिंतूंक लागलो. पूण जेन्ना तो पेज परतिता, दुसऱ्या न्यूज पेपराच्या दुसऱ्या पानार ताका व्हड लेतरान ताचें नांव आनी ताचो फोटो दिसून येता, जंय ताचें मरण ताका दिसून येता. मोगाच्या भावान भयणो, हो मनीस घडये चिंततालो आसलो की आपूण जायतें गिरेस्तकाय घेतलो नागोवन, पूण दुसऱ्या दिसा ते ह्या कार्या वरवीं दुसऱ्या दिसा ताका ताचें मरणूय फावो जाता तें ताका खबर आसूंक ना. मोगाच्या भावान भयणो, आयचें वाचपां आनी आयचें हें संतां भक्तांचें आमी समरण करतात तें मोगाच्या भावान भयणो आमकां जायतें शिकयता. आमकां दर एक जाणाक संतां भक्तां भाशेन जियोंक आपयल्लीं आसात. आनी आयचीं वाचपां न्हू आमकां तेंच करून शिकयता. आमी ह्या संवसारांत आसात आनी ह्या संवसारांत देव आमकां जायत्यो संदी दिता, जायते सोयेक दिता. आमचें जिवीत एक बरें सादें जिवीत जें संत भक्तान जियेलें ते भाशेन आमकां जिवंक आपयता. आमी आमच्या जिवितांत जायते संत आयकल्यात. दोन दिसा आमी एक संतांचें फेस्त समोरमता, परब समोरमता. पूण आयच्या दिसाक आमी त्या संतांक उगडास करता, जांचीं नांवां आमी ह्या पुस्तकांत नात, वो जांचीं कांयच जाणें जिवितांत संवसारांत आसतना जिवितांत जायतें बरेंपण केलें, पूण तांचीं नांवां आजून ना. आयज सगल्या घडये आमचीं घरचीं घडयेतून आमच्या घरचो कोणूच वडील आसलेलो जो एक सांता भाशेन जियेतालो ताका घडये, वो आमचीं इश्ट मित्रां जीं मरून गेल्यात पूण एक सांता भक्तांचे भाशेन जिवीत तीं जियेतालीं, तांचो उगडास आमी करता. आनी तांचो उगडास करून आमकांय एक उदाहरण कशें, आमकां एक नमुनो कसो तीं जातात. आनी आमी सांता भक्तांचें जिवीत जियोंक आयचें वाचपां आमकां आपयतात. ताकाच लागून आयच्या दुसऱ्या वाचपान न्हू जे भाग्यान पावलो न्हय, भाग्यान जो म्हणटा की देवाचीं भुरगीं ही आमची नवी अस्मिताय. आमकां देवान आपणाची भुरगीं म्हूण मानून घेतलेलीं आसात आनी आमकां तो जायती संदी दिता ताची भुरगीं कशीं रावंक. आनी हे संत भक्तांनी अशेंच केलें. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी भागियां आयकल्लीं आसात. आमी तें पळयता, जेजू ही भागियां दोंगरा वेल्या प्रवचन तें आमी जाणा, दोंगराचेर तो प्रवचन करता. आनी ही भागियां जावन आसा मोगाच्या भावान भयणो, दर एक क्रिस्तांवाक एक सांता भक्तां भाशेन जिवीत जियोंक. आमी कशे भाशेन जियोंक तें आमकां एक रुल्स वो आमकां एक कॉन्स्टिट्यूशन कशें. आनी आयची पयलीं 4 भागियां आमी जाणात. क्रिस्ताचें जिवीत ताचे शेगूण आमकां दितात, जाल्यार फुडलीं 4 भागियां क्रिस्ताची वागणूक वो वृत्ती कशी आसूंक जाय तें आमकां सांगतात. मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी खऱ्यांनीच जेजू भाशेन जियोंक जाय जाल्यार न्हू सगलें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आनी खेरीत भाशेन ह्या मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांत ही भागियां आमकां दिल्लीं आसात. 8 भागियां आसात. तीं आमी केन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट जो येता तेन्ना आमी तीं वायट अशें करून धरून न्हय, पूण आमकां हांगा दिलोलें आसा. जेजू म्हणटा न्हू, आपणा म्हज्या खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां वायट करीत, तुमकां दुबाळ दीत, ती सगळीं सुभागी. कित्याक आमकां आमचे सर्गीचें राज तांचें. आमी दर एक भागी मनशां मोगाच्या भावान भयणो जेन्ना आमी क्रिश्चनांत वतात, पूण आमी तें काल्तिकायेन आमी तें सादें
जिवीत जिवन आमकां आमी तें मुखार वचोंक गरजेचें. तर आयच्या ह्या परबी दिसा मोगाच्या भयण भयणो आमी कितें करूंक जाय तें आमकां आयची वाचपां सांगतात. पयलें म्हणल्यार आमी संतां भक्तां भाशेन जिवीत जिवंक गरजेचें. आमचे संत भक्त आमी तांचें जिवीत पळयत जाल्यार न्हू घडये ओके तांचें जिवीत जायते ते पयले घडये बरे नासले आसत, घडये ते वायट जिवीत जिताले आसत. घडये एक उदाहरण म्हणल्यार भाग्यवंत पावलोय आमी पळयत जाल्यार तांचें तो पयलो दुमाळ जालो क्रिस्तांवांक, पूण जेन्ना ते बदलले जेजूचो अनुभव तांकां आयलो तेन्ना ते देवाच्याच मार्गान जेजूच्याच फाटल्यान ते जाले. तेच भाशेन न्हू संत भक्ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक गरजेची. ताणें केलां पूण आमी जायते संत भक्त देखून देवाक ते पळोवंक आशिताले आनी तांणी पळयलोय बी तांच्या जिवितान आनी देवाच्याच आज्ञा प्रमाणे ते चलूंक लागले. आयज आमच्या जिवितान आमी देवाचेच आज्ञा प्रमाणे चलूंक आमी देवा लागीं ही कृपा मागूंक गरजेची. आनी मोगाच्या भावान भयणो आमकां ह्या संवसारांत देवान जायतो सोयेक दिल्लो आसा. दुसरें म्हणल्यार आमी हो देवान दिल्लो सोयेक दिसान दीस आमकां मेळटा तो आमी तो घेनासतना रावंक न्हय पूण तो घेवन आमी मुखार वचूंक गरजेची. म्हणजे कितें देव आमकां जायते घडये आमकां भेटटा. आमी आमचें जिवीत सादां भक्तां भशेन जावंक करूंक म्हणजे कितें केन्ना कितें जालें आमी थंय वचून आदाराचीं जावंक वा आमी आमच्या भाव भयणांक जी कश्ट जातात तांकां आमी धीर आनी घोटाय दिवंक एक संतां भक्तांचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करूंक गरजेचो. तर ह्या परबी दिसा आमी आमच्या जिविताचें नियाळ करतना देवाक देवा लागीं आमी कृपा मागुया. आमच्या जिवितांत ताचो पयलो अणभव येवन ताचो मोग आमी अणभवून जशें जे सांता भक्तांनी आमकां करून दाखयलां तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत करूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागुया.